आजच्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार। पळयात खबर विस्तारान। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली भेटीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भेट घेतली। तशेंच प्रधानमंत्री मोदीक ताणें गोंय भेटीचे निमंत्रण दिले। सोपतीकरण केल्ल्या आग्वाद किल्ल्याचे उक्तावण करपा बरोबरच पंचायतीक स्वयंपूर्ण मोहिमेविशीं मार्गदर्शन करचे अशी विनवणी ताणें प्रधानमंत्र्याक केल्या। प्रधानमंत्र्या सयत काल मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रस्ते आणि येरादारी मंत्री नितीन गडकरी, राज्यमंत्री VK सिंग हांची भेट घेतली। गोंयांतल्या खण मालाचे सर्वेक्षण करपा खातीर मिनरल एक्झॉरेशन कॉर्पोरेशना कडल्यान कबलात केल्या। केंद्रीय खण मंत्री प्रल्हाद जोशी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोंया लायटीचे डिबेट करपा खातीर दिल्लीचो वीज मंत्री सत्येंद्र जैनान गोंयचो वीज मंत्री निलेश काब्रालाचे आव्हान स्वीकारला। सांगपाची गजाल म्हटल्यार ते भायर आम आदमी पार्टीचो राष्ट्रीय फुडारी राघव चड्डानय डिबेटीत वांटो घेवपाक उमळशीक दाखयल्या। जाल्यार काब्राल म्हणटात ताणें केजरीवालाक डिबेटीक येवपाचें आव्हान केल्लें। जर दिल्लीचो वीज मंत्री येता जाल्यार ताका कांय हरकत ना, पूण तो चड्डा वांगडा डिबेटीक बसपा ना। आम आदमी पक्षाचो सुप्रीमो आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंया आयिल्लो। ताणें गोंयांत आपलो पक्ष वेचून आयलो जाल्यार 300 युनिट मेरेन फुकट लायट आनी आदली सगळीं बिलां माफ करपाचें उतर दिल्लें। ते फाटभुंयेर उलयतना निलेश काब्रालान गोंयच्या लायटीच्या विशयाचेर केजरीवालाक डिबेटीक येवपाचें आव्हान केलें। दिल्लीचें सरकार रिणां काडून लोकांक फुकट लायटी दिता असो आरोपय ताणें केल्लो। काल दिल्लीचो वीज मंत्री सत्येंद्र जैनान ट्विटरा वयल्यान डिबेटीक येवपाचें आव्हान स्वीकारलें। ताणें आयतारा दनपारां 3 वेळ दिला। त्याच बरोबर दिल्लीचो आपाचो फुडारी राघव चड्डा काब्राला बरोबर डिबेटीक येवपाक सोदता। ताणें वेळ आनी सुवात सांग म्हटल्या। लास्ट टायमूय हांवें ताका क्लियर सांगलेलें, जेन्ना हो इशू पयलीं जाल्लो नंतर तो तेजे कडेन बसून मागीर तेंचो लोकल लिडर गोंयचो बसलो आनी हो डिबेट सगल्यांक पळयल्लो। आतां पयर हांवें जो डिबेट सांगलेलो तो आमचो चीफ मिनिस्टर दिल्लीचो अरविंद G केजरीवाला कडेन हांवें सांगलेलें। आतां ताका जर बसपा ना जाल्यार हांव कितें करूं शकता? म्हजो स्टँड व्हेरी क्लियर आहा। चड्डा जो ऑनरेबल MLA आसा मिस्टर चड्डा खंय आसा आमचो दिल्ली आसा, तो खंय तरी जाल बोर्डाचो चेअरमॅन आसा। ताका पयलीं 28,000 कोटी ते भरून CAGन केला, ते पयलीं क्लियर करपा जाय। मागीर म्हाका सांग, पूण I never see, you should always be, even in the first instant, I did not sit with him, not because if he was a minister of power, I would have sat with him. So ताका एक अरविंद केजरीवाल सांगपाक जाय ताका मिनिस्टर ऑफ पावर कर म्हणून हांव बसता, नो प्रॉब्लम, आतांच बसता। पूण I told him also that you either bring him, कोण तो तेजो पावर मिनिस्टर, I am ready to sit. आतां अरविंद केजरीवालाक सांगलें न्ही म्हणून हांवें स्टेटमेंट दिलो। सो आतां अरविंद केजरीवाल मे बी बसपाक मातशें फाटीं फुडें सरता आसतलो, कित्याक खूब गोश्टी म्हाका सांगपाच्यो आहा। सो ताका जर बसपाचें ना आनी तो परतून ताका राजीव चड्डाक धाडटा म्हणटा पळय, देन आय हॅव नो इश्यूज विथ आय डोंट वॉन्ट टू सिट विथ हिम एट ऑल, बिकॉज ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कारण तेणें जेल बोर्ड तेणें मॅस केल्लें आहा, तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, डॉक्युमेंट सगळे आहा, CAGन पळयला, पयशे फारीक करूं ना, उदक ना, तेजेर मनशार आनी कितें बसतलो? सो इफ ही बिकम्स अ पावर मिनिस्टर टुमॉरो, आय विल सिट विथ हिम। Okay. Otherwise, you are ready to debate with the power minister. Then, last time also I made a statement. I am very clear on my stand and statement. The power minister and parliament made it. I am ready to sit and debate with them. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। फिल्मी स्टायलीन दाबोळी विमानतळा वेल्यान पर्यटकांचे अपहरण करून उपरांत ताका मारपेट करपाची घडणूक गोंयांत घडल्या। पर्यटकांक लुटपी हे टोळयेक पेडणे पुलिशेन अटक केल्या। हे 4 जाण गोंया भायले। गोंय भोंवडेर येवपी पर्यटकांक दुबावीत टार्गेट करताले। दीपेंदर सिंग, ज्योती प्रल्हाद सोनी, अंजिलिका मुकेश जयस्वाल आणि BK बारीक अशा दुबावितांची नांवां आसात। अजित कुमार ह्या चेन्नईच्या तरणाट्यान हे विशीं पुलिशीन कागाळ केल्ली। अजित परीक्षा दिवपाक गोंयांत आयिल्लो, ताका फुसलावन ह्या चौगांनी लुबाडले अशें ताणें कागाळींत म्हळां। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार। बोगमाळो शूटआउटांतल्या खुन्यांक 12 वरांत धरपी पुलिसांचे राष्ट्रवादीन अभिनंदन केल्या। अर्दकुट्यो उरिल्ल्यो हेर केशी पुलिसांनी वेळ काडून आनी जीव धोक्यात घालून बेगोबेग सोडोवच्यो अशें राष्ट्रवादीचो फुडारी जुजे फिलिप डिसोजान मागला।
पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादीचे फुडारी जुझे फिलिप डिसोजान पोलिसांचे अभिनंदन केले. बोगमाळो शूटआउट केसीत पोलिसांनी जे तरेन सादुरताय आणि ताकतीक दाखयली ती तोखणाय करपासारकी जुझे फिलिप डिसोजा म्हणटा. पूण तेच बरोबर बोगमाळो आणि वास्कोच्या रस्त्यांची अवती काय जाल्या ताचेर मात ताणें सरकाराचो फोग काडला. पळयात. पण आयज जशें हो बोगमाळो ते लुगाराचेर ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो खून जालो, ही मर्डर जाली आनी जावन एक नशीब म्हणटा ते एक पुलिसांचे जसो जो कल्प्रीट तो स्पेशली गाडी घेवन रेंट अ कार तो घेवन तेणे यूज केल्ली शूटआउट करपाक. ती गाडी कितें कसले प्रॉब्लेम लागून ती गाडी थिंगाच उरली आनी तो एक लिंक म्हणटा तो पुलिसांक मेवलो आनी त्या लिंकाचेर पुलिसांनी विदीन 12 hours 12 वरांच्या भितर पुलिसांनी ते खुनीचो शूटआउट केल्लो मारलेलो जो अमर नायक म्हणटा ताका 12 वरां भितर धरलो. आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी ह्या पुलिसांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. कारण जेन्ना जेन्ना पुलीस खंय जर कसलेंय काम जरी तर जायना वो कसलोय कल्प्रिटाक दवरपाक जर ते कडेन जायना जाल्यार आमचे तेजेर आमी बोबाट मारून आमी तेजेर जायते हें कोत्तायच. पूण आयज आमचो टायम म्हणटा तो असो की आमी तांकां एप्रिशिएट करपाची ही सारकी गरज. आनी आमी जशें जशें इतल्यो केसी आहा ज्यो जे कितें पेंडींग आहाय त्यो हेच भाशेन एक जाता जाल्यार वॉर फुटाचेर दवरा. कारण जेन्ना जेन्ना असले कावज घडटा आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक कोण मारता हो बाय इनोसेंट मनशांक वो कसलेय कितें चुकींक वो कसलेय हितून तेन्ना हे पुलिसांनी आपलो जीव रिस्कार देखून घालून आपलो इल्लो टायम देखून पिड्ड्यार करून पुलिसांनी असल्या मनशांक दवरपा जाय. आनी दवरपा कित्याक जाय लागून म्हणटा हांव म्हणटा ह्या कामा लागून कित्याक ना जाल्यार हे भाशेन जो कोण कोत्ता कोणाचेर एक अन्याय कोत्ता तो मनीस सुसेगाद आसता. वो ना जाल्यार एक पाटी एक पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंटूय आसता. वो कोणाचोय कोण एक साथी आसता कोणाचो एक हे आसता आनी ह्यो केसो अश्योच लिंक ज्यो हे करपाच्यो सॉल्व करपाच्यो केसो तश्यो उरता. सो हे भाशेन जावपाक जायना. कित्याक कोणाकूय असले कोण हे घेता कायदे तो हातीन घेता आनी दुसऱ्याचो जीव हे भाशेन घेता वो कोणाकूय तर त्रास करता त्या मनशाक दवरपाक जी ही केस तुमी सॉल्व केली म्हणून पुलिसांनी कल्प्रिटाक दवरलो म्हणून हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता. दुसरें आयज वास्कोची दशा आनी दाबोलीची दशा सारकी बिगडलेली आसा. आयज इतलेच ज्या वाटेर ह्या वाटेर 3-4 म्हयने जाले रस्तो फोडून दवरलो. आतां ते रस्तो फोडून दवरलो तो रातची देखून एक सिग्नल वो कसलीय देखून ताका हे ना. जायते जाण म्हाज्या मुखा वयल्यान देखून गाडी वो मोटरसायकल आदोवन रस्त्यार पडले. खुद हांवूय पडलो सांगपाक म्हणल्यार. कित्याक हांव दुसऱ्या कोणाक हांव साल्वार कोत्तालो तो व्हरोन हांवें ते बॅरिकेड्स आहाय तेजेर मार. हे म्हणटा लोक त्रासान पडटा. 3 म्हयने जाले तुम्ही वास्कोचो रस्तो फोडून दवरलो आहा. 3 म्हयने जाले आयज पासून कांयच त्या रस्त्याचेर येना. तुमकां हांव इतलेंच विचारपाक सोदता ह्या पॉलिटिशियनाक वो ह्या MLAंक की तुमकां तें दिश्टी पडना. लोकांचे जिवाचेर तुमी खेवता ते सारखे. जरी तर आमी तर रस्त्यार तर गेले जाल्यार पुलीस रावता आनी रोखडेच धरून भितर वता. अरे आमकां म्हणटा ते लोकलांक म्हणटा ते जो रेसिडेंट म्हणटा ते एक सिटीजनाक म्हणटा ते एक रायट आसा. खूंय जे गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खासगी बसवाले टॅक्सीवाल्यांचे मजतीक धांवन आयल्यात. केंद्राचो मोटर व्हेकल ॲक्ट गोंय सरकार ओव्हररूल करपाक शकना. येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचेर अन्याय करूं नाकात. अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेन सरकाराक उलो मारला. अखिल गोंय खाजगी बस संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकार म्हणटा 24 तारखेक मिटर फिटमेंटाची नोटीस काडल्या. ती नोटीस सरकारान बेगोबेग फाटी घेवची. ते खातीर 7 दिसांचो वेळ दितात. तेच बरोबर 140 रूल फाटी घेवचो. येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक 9 मीटर घालपाची सक्ती फाटी घेवची अश्यो साबार मागण्यो करतनाच येरादारी मंत्री माविनाचोय ताणें फोग काडला. पळयात तामणकार कितें म्हणटा तो. हे सगळें करपाक लागून पयशांची आवश्यकता आनी आयज परिस्थिती इन्कम नासलेल्या कारणान अगदी सगळी हालाकीची परिस्थिती प्रत्येक टॅक्सी मालकाचेर येयला. शेवटी टॅक्सी मालक हो कोण पयशाकार आहा तो टॅक्सी घेयना. जो कोण कमी शिक्षण आहा किंवा जाका नोकरी मेळोंक ना किंवा ताका जो अनएम्प्लॉयड आहा सरकारा कडेन नोकरी मेळना असो मनीस जो आहा तो ह्या टॅक्सी वेवसायान येयल्लो आसा. आनी ह्या वेवसायान येवन ताका भुरगीं आहा खंय तरी आयज ऑनलायन शिक्षणाची सगळे कडेन तयारी चल्ल्या. त्या टॅक्सीवाल्याकूय आपल्या भुरग्यांची जे रिक्वायरमेंट आहा ते फुलफील करचे पडटा. जर इन्कमाचेंच कांय साधन नासलेल्या कारणान तो हे खंयच्यान करतलो हेचो ह्या सरकाराक कांयच सोयर सुतक ना अशें हांगासर दिसून येता. शेवटी आमी डिमांड केला हितून की 140 रूल जो आहा टोटल जाता तितल्या बेगीन सगळो फाटी घेवचो. हे रिप्रेजेंटेशन आहा ते रिप्रेजेंटेशनाचेर सोल्युशन काडीसर सरकार परत सारकें सांगता ह्या रिप्रेजेंटेशनाचेर सरकारान इमिजिएटली विचार करचो 7 दिसां भितर. तो पर्यंत 24 तारखेक जे फोर्सिबली पब्लीक नोटीस काडल्यात तेचे स्टेटस को दवरचो अशी आमी मागणी केल्या. जे कोणाचे एजीटी करपाच्यो गाडयो प्रोसेस स्टार्ट केला तो इमिजिएटली चालू करून दिवचो किंवा कोणाची पासिंग आडयल्या येलो ब्लॅक टॅक्सी पळय आहात तांकां मिटर फिट करपाचो नवो मिटर फिट करपाक लायता ते स्थगीत दवरपाचे. ही सगळी आमी हितूनसून हे केल्या मागणी केल्ली. आतां काल हांवें मोविन गुदिनोची प्रेस पळयली. प्रेस पळयता एक आमकां आश्चर्य जालें हांगासर कितें की तुमी जाणा आसतले की टीव्हीचेर बी एक एडवर्टायज येता उठा उठा पहाट जाली मोती स्नानाची वेळ जाली. म्हणजे ही एडवर्टायज हरशी मोती शाबणाची आसता. म्हणून तिच्या फाटलो हेतू कितें आसता की दिवाळी लागीं पावली म्हणून आमकां तेचो हेतू कळटा. म्हणून काल जो मोवीन पळय प्रेसान उलयता रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की मिटर ना जाल्यार जाता पूण वचून पयशे भरलेली रिसीट तरी सगळ्यांनी काडची. हे पळोवन आनी तो डायरेक्टर पळय ज्यो पब्लीक नोटिसो पळय घालता ते पळोवन खंय तरी दिसता की मोविन गुदिनोचो विचार आयज चालू आहा की उठा उठा मिटर बसवा. आमची कमिशन घाण्याची वेळ आली कितें आनी कमिशन घेवन निवडणूक लडोवण्याची वेळ आली अशें हेंच्या तकलेन खंय तरी चल्लेले आहा. ते विचार हेंच्यांनी त्वरीत बंद करचे. सामान्य टॅक्सीवाले जे कमिशन खावपाचे विचार आहा तो बंद करचो. जाता तितले एम्पॅनल करून टॅक्सी मिटर जर बसयतलेच जाल्यार जाता तितल्यो चड कंपनी हाडच्यो आनी कॉम्पिटिशन करचें मार्केटांत अशें आमी हितूनच्यान मागणी केल्या. आनी शेवटी सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक परत एकदां आवाहन करता अपील करता की कोणी पॅनीक जावचें न्हू. कोणी भिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्र्याचो डायलॉग भिवपाची गरज ना. कोणी कितें 24 तारखेक जे पळय कितें फिटमेंट फोर्सिबली पळय लागू केला नोटीस केल्या तेचेर आमी स्टेटस को मागलेलो आहा. तेजे स्टे मागलेली आहा आनी ज्या नोटीसीर चर्चा करून मागलेली आहा. तेन्ना तुमी मिटर बसोवपाक घाई करपाची ना. कोणी कायद्याच्या दृश्टीन हांवें सांगलां हेच्या पयलीं की आमकां खंयसरूय वयचें पडलें कोर्टाक वयचें पडलें कितें वयचें पडलें आमची फूल तयारी आहा. पूण आमी न्यायालयीन लढो दिवपाचो जालो किंवा आनी खंयच्या रितीन लोकशाहीच्या मार्गान लढो दिवपाचो जालो आमची फूल तयारी आसता. तुमकां कितें घालपाक पळय आयकून घे. हांवें तुका कितें सांगलें तो एप आहा पळय तो टॅक्सी एप तितून आनीक 17 भानगडी आहा. तितून नोटीस इश्यू केली मरे जेन्ना लोक आयुक्ताक दिसता की हितून कितें तरी भानगडी जाल्या म्हणून नोटीस इश्यू केली इन्क्वायरीची. बरोबर. हांव तुका कितें सांगता हो हांगासर एप खंयचो सांगता की महाराष्ट्रान दिल्लीक सगळे कडेन ओला उबेर आयज मिटर घालिना. ऑल इंडिया ट्युरिस्ट टॅक्सीक आख्ख्या इंडियेक खंयच मिटर ना. हांगासर फक्त कितें आहा जो कोण जर बील मागता जाल्यार एप आहा तेंचे कडेन त्या एपाचेर ते बील काडटा. म्हणजे मिटर भाशेन तो फंक्शनींग करता. आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन सगळे आमचे कडेन आहा. पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दाखोवपाक तयार आहा. बॉक्सूच कित्याक जाय गाडयेक बॉक्साची गरज ना. थंय एप घालुया. बॉक्सा फाटल्यान कितें आहा
जसो त्या सोल्युशन किटाचेर फोटो घातलेलो तो एका घालपाचो आपलो मिटराचेर. आतां मिटर बी कोणी घेतला आहा रे, फोटो बी पळोवंक ना हांवें अजून. घालपाची इच्छा आसतली आपलो फोटो मिटराक दसोवपाची म्हणून बी घालता आसतलो. टॅक्सीवाले ॲपाक ओपोज केलेले ना, मिटर बसोवपाकूच टोटल विरोध आहा. पूण आतां कित्याक जे सरकारान एकूच कंपनी हें केल्या, एपॉयंट केल्या म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचें कशें वायोलेशन केलें वयता आनी कमिशन खाण्याचो कसो प्रयत्न चल्ला तेचेर हांव हें घालता, उजेड घालता तेचेर टोटल. आमकां तें एम्पॅनल सुद्दां करपाक नाका आनी नाका. कित्याक ट्युरिस्ट व्हेकल जे आहा पळय डेफिनेशन तुमकां सांगलें रूल हितून 82 पळय डिफायन केल्ली आहा ती ओवररूल करपाक शकना. मोटर व्हेकल एक्ट जो आहा सेंट्रलाचो तो गोवा सरकार ओवररूल करपाक शकना. तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हें करताना सगळें. ताका लागून टोटल कॉन्सेप्टूच आहा तेचेर टोटल विरोध. साकोड्डे पंचायत वाठारांतले रेंजीचो प्रश्न सुटावो करचो हे खातीर गांवांतल्या कांय तरणाट्यांनी थळावो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराची भेट घेतली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन तांणी मंत्र्याक दिलें. साकोड्डे पंचायत वाठारांतले प्रश्न प्राधान्यान सोडोवपाचें उतर मंत्र्यान तांकां दिलें. फक्त मोबायल रेंजूच न्ही तर बाकीच्या समस्यांचेर लक्ष घालचें अशें ह्या तरणाट्यांनी मंत्र्या लागीं मागलां. तशेंच उदका पायपलायन आनी उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम बेगीनच हातांत घेतले अशेंय मंत्री पावसकरान सांगलें. आयज तांबडी सुर्ला विलेजर आमचे युवा भुरगे आमचे कडेन आयिल्ले आसा आनी बरें दिसता म्हाका. आमचे तांबडी सुर्लाचे युवा नेतृत्व अशें फुडें सरता गांवच्या डेव्हलपमेंटान आनी तेंची मागणी आसा कित्याक गांवांत आयज जें ऑनलायन सगळ्याक जें एज्युकेशन जावं बाकीचो वेव्हार जो आसा तो ऑनलायन आसा त्या कारणान मोबायल नेटवर्क टावर तांबडी सुर्ला जाय आनी त्या प्रमाणे आमी तेंगेलो बेगींतल्या बेगीन ही मागणी आसा पूर्ण करपाचें फुडें वतले. आनी दुसरें म्हटल्यार तेंचे रस्तो जो आसा जो सुर्ला साकून तांबडी सुर्ला साकोड्ड्या हो जो रस्तो जोड जो आसा हो वायंडींग आनी ऑटोमिक्स कार्पेट हें म्हाका दिसता नोव्हेंबराक हें काम स्टार्ट जातलें. आनी त्याच बरोबर उदकाचो जो विशय आसा मदल्या वाड्यार आमकां बाबाजी देसायान जागो दिल्लो आसा आनी मदल्या वाड्यार 1.5 MLD जवळ जवळ 4 कोटी जल जीवन मिशन ही आमची केंद्र सरकाराची स्कीम आसा. त्या स्किमींतल्यान हो प्रोजेक्ट थंय घातलेलो आसा आनी 1.5 MLD मिलियन लिटर पर डे हें मदल्या वाड्या आनी तांबडी सुर्ला ह्या एरियेक सगळ्यांत मेळटलें. जी एक्झिस्टींग पायपलायन जितली आसा त्या पायपलायनीक हें उदक सप्लाय जातलें. हें जें काम म्हाका दिसता ऑगस्टाच्या 15 तारखेक स्टार्ट जातलें आनी हें फुडल्या 6 म्हयन्या भितर म्हणजे ऑगस्टाच्या 15 तारखेक काम स्टार्ट जायत जाल्यार फेब्रुवारी म्हटल्यार हें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम कंप्लीट जातलें आनी सगळ्याक उदक वेवस्थीत सप्लाय जातलें. म्हणजे तांबडी सुर्ला तुगेले मदल्या वाड्यार वळकण्या हो जो वाठार जो आसा तो कंप्लीट उदक सप्लाय जातलें. त्याच प्रमाणे तांबडी सुर्ला जे बोरवेल आसा एक्झिस्टींग बोरवेल आसा ते काही कारणा खातीर जुनी जाल्लें आसा. थंय नवें प्रपोजल बोरवेल मारपाक प्रपोजल दिला. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता समज जागो इन्स्पेक्शन जातलें सायट इन्स्पेक्शन आनी बेगींतल्या बेगीन थंय एक नवीन बोरवेल जावन थंय त्या तांबडी सुर्लाची उदकाची सोय जी आसा ती बऱ्यापैकी जातली. थंय बोरवेल आसा जुने बोरवेल 2 आसा भितर दोन्ही बोरवेल आसा. म्हणजे उदकाचो विशय, रस्त्याचो विशय, नेटवर्क टावराचो विशय हो विशय तरी मांडलेलो आसा. आनी सुर्ला साकून तांबडी सुर्ला हांगा बुश म्हणजे झाडां रस्त्यार आयल्या म्हणटा ती तुगेली हांव बेगींतल्या म्हणजे बिफोर गणेश चतुर्थी सगळीं झाडां जीं आसा कित्याक तो जी प्लेस आसा देवस्थान आनी हें देवस्थान आमचें नॅशनल न्ही इंटरनॅशनलाचेर फामाद आसा. करांच्या मतदारसंघा भितरले साकोड्ड्या पंचायती भितरली 4 गांवां तितून तांबडे सुर्ला, करेमोळ, दारगेम आनी बोरयाड आनी तळडेम ह्या 4 गांवांनी जो खूब वर्सांनी नेटवर्काचो विशय जो प्रलंबीत आशिल्लो तेज्या खातीर आनी हेर गोष्टी खातीर आमी आदरणीय सार्वजनीक बांदकाम मंत्री श्री दीपक प्रभू पावसकर सरा कडेन आयज भेट घेतली आनी ह्या भेटीचें कारण म्हणजे त्या गांवचे ह्या 4 गांवच्या प्रतिनिधी मंडळांतले सदस्य जे त्या गांवांच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करता अशे 10 जाणांचे प्रतिनिधी मंडळ आदरणीय आमचे बांदकाम मंत्र्यांकडे मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी आपापले वेगवेगळे विशय जे आशिल्ले रस्त्याचो विशय आसूं किंवा उदकाचो विशय आसूं किंवा गांवांतल्या बेरोजगार जे युवा
युवक आसा त्या युवकांचो विषय आसूं आनी महत्वाच्या ह्या विशिष्ट कारणा खातीर नेटवर्क आनी कनेक्टिविटी ह्या विशिष्ट कारणा खातीर आदरणीय सार्वजनिक बांदकाम मंत्र्यांकडे आयिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या बऱ्याचशा वाठारांनी फुडले 5 दीस घोग्यांनी पावस पडटलो. पावस 24 वरांत 11 सेंटीमीटराची पातळी उपटलो. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. नुस्तेकारांनी फुडले 5 दीस खोल दर्यांत वचचे न्ही, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. गेले कांय दिसा साकून जो सतत पावस पडटा त्या पावसान गांवगिरी आनी खोतिगांव वाठारांतले रस्ते पुरायपणान आतां पाणथळ जावपाक लागल्यात. अनेक फावटी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना ह्या रस्त्यान वयता तेन्ना हो रस्तो गा न्हंय अशा तरेचें स्वरूप हांगासर दिश्टी पडटा. हाचे फाटलें कारण इतलेंच की प्रशासन आनी जबाबदारी मनीस आशिल्ले ह्या रस्त्या कडेन अजिबात लक्ष दिना. ह्या रस्त्याचो गटाराचो जर विशय केलो जाल्यार हे रस्ते केल्यार 25 ते 30 वर्सां जालीं तेन्ना साकून आजून मेरेन ह्या रस्त्याची गटारां अजिबात उसपायली ना आनी त्यामुळे ह्या रस्त्याची गटारां पूर्णपणे नश्ट जाल्लेलीं आसा. ताका लागून जेन्ना पावस पडटा रस्त्याच्या वयल्या बाजून जें पावसाचें उदक व्हांवन येता तें सगळें पुरायपणान रस्त्यार पावता. शेतां कितलो व्हडलो आडो कितलो उंच आडम साधारण इतलें उसार तेजे वयल्यान उदक वयता. कितलें शेत गेलें आतां शेत मागीर थोडे एक आनी शेत काबार बुडून गेलो. तूं गेले गेले आनी कोणाले गेले मागेले चड गेले पूण आनीक लोकांलेय बी गेला. घरा गेले म्हळ्यार ते कमी रे आंबो मोड गेले खाली सगळ्यांक म्हळ्यार थोडं खूब आसा तें. आणि आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.